Kristaची कृपे सासली जिवीत आमकां सुगळून दिला. एकूटान संग बापा आमी जुळ्या, एकाच दार्यार तुका गितां गाता. एकाच काळजा तुजो मोग करता, एकूटाची एकत्रिकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगाल भाव भयणीनो, आज आमी दाबाजीक परब आचारसितांव मोरयेक इसबी हाडिल्ले हे फेस्त देवाचो पूत मनीस जाल्लो. हे एक विशेष फेस्त आमी मार्चाच्या 25 तारखेर संभ्रमचे, पूण ह्या वर्सा आमी एप्रिलाच्या 8 तारखेर संभ्रमता. कित्याक मार्चाची 25 तारीख ह्या वर्सा आयली भाग्यवंत हप्त्यांत. त्या देखून भाग्यवंत हप्त्यांत हो दाबाजो करूंक जायनाशिल्ल्यान पवित्र सभेन एप्रिलाच्या 8 तारखेर हो दाबाजो दवरला. आयच्या दिसा आमी संभ्रमता हे फेस्त आस्तावन एका तराची तयाराय जेजूच्या जल्माक. आमी पळयता 2 संगती सांगाता मेळच्यो ह्या हप्त्यांत. पयलें जावन आसा जेज मोरयेन इसबे हाडले आमच्या सल्वासामाची सुरवात, आनी जेजूचें जिवनपण आमी संभ्रमता आमच्या सल्वासामाचें शिकार. ही चिंतना आमच्या मोतींत आज आठोवची आनी ह्या दाबाच्यांत आमी वांटो घेवचो. ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवाचें बोगसणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पतेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पतेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा गुण सर्गी आनी शाही त्याच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिळी, तू संसाराचे पाप करताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी मानून घे, कित्याक पवित्र सांगा देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, तुझ्या सासणेक पुताक मनीक जावंक पाठोवन आनी नजरेताचे एके सादे अंकोर एक सोडूनची आवय करून तुजी महिमा तुवें फांकयली. आमचे बसत मनीस जाल्ले ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या मायमोगाची घोटसाण दिसान दीस अदीक साकून तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर. आनी तुज्या मोगान येवजिल्लें सोडूनची बरी खबर आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवं आमकां उर्बेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुजे सर्वेस्परा लागीं एक खुना माग, ती पाताळांतल्या गुडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतयली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुना दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भस्थ आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळून येवजण करा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सवे आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली. होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागूंक नाय. पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले. तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्र ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमून आसा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुज्या सडवणीची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड आनीकी हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणीची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मैपसा विशीं व्हडले सभेंत उसारीनासतना हांव रावोंक ना. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलयो आनी दोश परिहरांची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय, हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसले बरी. देवा, तुजी कशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलयो वा दोश परिहारांची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्रांच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरी सेक स्थापीत करता.
हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखली. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे स्वासो चालूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रिएल दुताक गलिलियेच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतल्या एकांकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या ओंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेत सावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंतच सोना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय ओंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक बगेवून देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांसणी म्हूण लेखलेल्या तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिच्या सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें जेजूच्या जिवितांत घडलें तें कोणाच्याच जिवितांत घडोवंक ना. ह्या देखून तो जावन आसा देवाचो पूत. देवूच ह्या संवसारांत देवून आयलो. आयचें फेस्त आमी संभ्रमता. मोरयेक इसबी हाडिल्लें फेस्त. मोरी गर्भेस्त जाता ह्या घडये आंजान ती बरी खबर दिल्लीस. माहोन्नत असो स्पिरीट, माहोन्नताची सकत सावळी तुजेर पडटली आनी तूं गर्भेस्त जातली म्हणून. पळया, एका मनशातय कसलोच संबंद नासतना मोरयेच्या गर्भांत एक बाळशें जल्मलें. तशें म्हूण सांगल्यार कोणाच्याच जिवितांत अशें घडोवंक ना आनी हें घडचें ना. जेजू जिवंत जालो, जेजू जिवंत जालो. कोणाच्याच जिवितांत हें घडोवंक ना आनी घडचें ना. जेजू जिवंत जालो. जेजून त्या गांजानाक जिवंत उठयल्लें तें सारकें, पूण तें जिवंत जाल्लें न्ही. जेजू जिवंत जालो आनी मोराचो ना. उठयल्ले मनीस परत्यान मरण पावले. आयचो हो संभ्रम आमी करता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मोतींत थोडी चिंतना आमी कोंचोवंक जाय मोरये विशयांत. मोरयेक कित्याक देवान विंचलें गी म्हणून. तिचें कालतेपण आनी तिचें विधेयपण देवा हुजीर आनी ती जावन आशिल्ली मोरी निश्कळ आनी निर्मळ.
आनी त्या देखून देवान ताका विंचलें तिका विंचलें. आनी ह्या संदर्भार आमी थोडो नियाळ करया मोरयेच्या शेगुणा विशयांत. थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा मोरयेचें उदार मोन तिणें जायत म्हूण सांगलें. इंग्लिशांत आमी म्हणटा येस, लॅटीन भाशेन आमी म्हणटा फियात वोलुंतास तुवा, तुजी खुशी म्हज्या जिणेंत जावन. कशें एक कुंभार आपल्या हातांत माती घेवन एक मडकी करता या ताका जाय जाल्ले बरी कितें एक उपकरण करता त्या मातये मुखांतर, तशेंच मोरयेन आपणाकच देवाच्या हातांत उडयलें, तूं म्हजें थंय तुका जाय तशें तूं कर म्हणून, तुका जाय तशें तूं कर. उदार मोण थंयसर मोरयेन दाखयलें. कित्याक म्हणटा हांव, मोरयेन येवजिल्लें, मोरयेचें एक योजन आशिल्लें. जुजे संगी लग्न जावन एक कुटाम आसा करूंक. मोरयेक ना म्हूण येतें आशिल्लें. मोरयेन जायत म्हणलें. जायत म्हणल्यार तो शब्द सगळ्या संवसारांत आज गाजता. कित्याक मोरयेन जायत म्हणल्या वरवीं आमचें साल्वसांव जालें. देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत येवंक जालें, आमची सोडवण करूंक ताका जालें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या मिसाच्या ह्या संभ्रमांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या ह्या मेजार कोण येता? तोच जेजू मोरयेच्या गर्भांत गर्भी संभवलेलो तोच जेजू ह्या मेजाचेर येता. रक्त आनी मांसा मुखांतर आमकां पोशण जावंक मोरी जावंक पावली. पयलें थाबेरनाकल. कित्याक थाबेरनाकल? पोरण्या तस्तामेंतान थाबेरनाकल आशिल्लें, तातूंत 10 उपादेसांची 2 फोळयो आशिल्ल्यो आनी आरोणाची बेतकाटी आशिल्ली आनी तशेंच इल्लें मान्ना दवरताले. तें जेरुसलेमांतल्या टेंपलाच्या भितरल्या कुडांत भाग्यवंत जाग्यार आर्क पेटेंत तें दवरताले. पूण आज आमी पळयता मोरी जावंक पावता. देवाची आवय तिच्या गर्भांत जेजूकच स्वागत करन थंयसर जेजू येवन रावता. 9 म्हयने म्हणसर ती जावंक पावता देवाचें ताबेरनाकल. आनी आज आमी पळयता हांगासर ताबेरनाकल आसा, थंयसर जेजू वस्ती करता, आमकां राखून आसा, आमकां पोशण जावन. त्या देखून आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना मागया आमी आमकां मेळोंक तें उदार मोन, निश्कळपण, नितळाई, विधेयपणाचो स्पिरीट, खालत्या काळजाचो स्पिरीट मोरयेतें आसुल्लो तो आमी देवाची खुशी करन ताचें राज आमच्या बोवारी परगट करूंक आमकां शाती, बोळ आनी गटाय मेळोवंक. आमेन. सुपून दिता तुझ्या हातान सुम्या. उबे रावया. एकाच देवाक सतमंतान देवाक सर्पदेदारा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. ओंकार मरयेतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर्पदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनशी बगरूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षाने, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. म्हाका सुपून दिता तुझ्या हातान सुम्या. स्वीकार कर म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रीक म्हजो आवाज भेटून दिता. सर्वस्व
उडोवानी वाय तुका पेटोवचो घे बापा आमच्यो काणिको उडोवानी वाय तुका अर्पोवचो. जमागाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस मानून घे. सर्गीच्या बापा तुजो एकलोच बोध मनीस जालो आनी ती घडी आपल्या शाब आरंभाची बागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दाबाजी गोड संभ्रमून संतसान तुका हो दिनवासनेचो याज्ञ भेटयता. तो तूं मैपसान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळा तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां आनी हेरां मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सरस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सेवा असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडोनदार मनशाकुळ असो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार तावन देवलो आनी तुज्या अगणीत मोगाचे येवजणेचो मरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली लान्विकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक आंवकारीन तुजे साकरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे पवित्र विचित्र पदवेन तुजो सासणीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुजे परजे केल्ली बसावणी पाळली तुवें विश्वासपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचे सुदेशी थांबन आसतना वयर सर्गार तुका वाकणता देवदूतांचो दळबार आनी तुजी किर्ती गावन उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचेंय किर्तन पावो आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडसो गोड परगटुया. तुझ्या पुरसाने पुनर्जीवन पावनावरवी तुवें आमकां सोडायलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांसुसे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां नी वादय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोश्ट नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शादी दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताणें रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान तीन सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. कूड आनी योगत. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पुस्तकाची कृपा एकांगी सिंगल लाईफ एक सुरें जिवीत हे बरें वा पाठ हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.